काणी अंतुकुरी जल्मला बरयणार प्रसन्न निड्डोडी सादर करता वीरा कुटीनोव मिरारोड। म्हजी वस्ती बंबईंतल्या बोरवलींत राज अपार्टमेंटान दुसऱ्या माळयेर आशिल्ली। हांवें थंय फ्लॅट घेवन चड उणें 12 वर्सां जाल्लीं। त्या आदीं आमी भाड्याक थंय हांगा रुमां बदलून आशिल्ल्यांव। म्हजें लग्न जावन सुमार 10 वर्सां उपरांत हें स्वताचें फ्लॅट केल्लें। हांव काम करच्या कंपनीच्या मॅनेजराच्या उदार मना वरवीं रीण घेवन हें फ्लॅट बोरवलींत करूंक साध्य जाल्लें। मुंबईंत एक ल्हानशें फ्लॅट करचें म्हळ्यार सगळें जिवानंच आडाव दवरलेले परी। आमकां दोग चेरके। मालगाडो कॉलेजींत 11वेच्या वर्सांत शिकतालो तर धाकटो 11वेंत शिकाप करून आशिल्लो। म्हजी पत्नी काम करतली जाल्ल्यान दीस काडूंक वर्ते कश्ट म्हूण आमकां भोगुल्लें ना। पूण थंय हांगा म्हूण 10 वर्सां भर रुमां बदलूंक काडिल्ले कश्टच व्हड दिसताले। म्हजो शेजारी गणेश मोरे आनी ताचें कुटाम येवन कांय 4 वर्सां समतीत। मोरेचो एक पूत 4थे क्लासीन शिकतालो। मोरे सरकारी दफ्तरांत कामाक आशिल्लो। ताची पत्नी राधा घर सांबाळटली। आतां भरुल्ली गुरवार। कांय आज फाल्यां म्हूण बाळंतपणाक दीस मेजतालीं। आमी एकामेकाक कसल्याय गरजांनी बऱ्या शेजारा बरीं पावतल्यांव। मराठी ती स्वभावान मोगाळी। आमचो बांद सादो वेगळो आनी एका खऱ्या शेजाराचो। त्या एका सकाळीं अचानक मोरेन म्हाका आवाज दिल्लो, रॉनी अंकल, म्हजे सांगाता हॉस्पिटलाक येशी गी, राधाक पोटांत कठीण दूख खंय। म्हणटना हांव कूडले तयार जालों। मोरेच्या चेरक्याक आमगेर पत्ने संगी सोडून हांव आनी मोरे राधाक घेवन टॅक्सी करून हॉस्पिटलाक पावल्यांव। राधाक दाक्तेरान तपासणी करून "दिस इज अ लिटल कॉम्प्लिकेटेड केस, कूडले सिझेरियन ऑपरेशन करूंक पडटलें" म्हूण सांगतना हांवें इल्लो कावजेलो। तरी हांवें मोरेक बुजायलें आनी धैर्य दिलें। दाक्तेराच्या मुखल्या इशाऱ्याक राखून आशिल्ले आमकां राधाची तपासणी करून अर्द्याच वरान दाक्तेरान मोरेक उलो दिल्लो, तुका चेडूं भुरगें जालां, तुजी पत्नी बरी आसा। पूण दाक्तेरान सांगतना मोरे एकासाणें गडबडोन दाक्तेराक सवाल करी लागलो, पूण कितें डॉक्टर? मिस्टर मोरे, राधाक सियामीस म्हणजे जॉयंट ट्विन बॉडीज भुरगें जालां। देखून स्पेशलिस्ट सर्जन दाक्तेराक आपोवन ताका ऑपरेशन करून विंगड करी जाय पडटलें। 1,00,000-2 लाख रुपये पर्यंत खर्च जातलो। चेडूं भुरगें जिवंत आसा। 2 पोटां आनी 2 तकल्यो कडसून आसात। परत ताका सारक्या रुपार हाडूंक साध्य आसा। भुरगें भलायकेंत आसा जाल्ल्यान आतां बेगीनच सर्जरी केल्यार भोव बरें आनी सलीस। भुरग्याची वाडावळ जाल्ल्या उपरांत चड कॉम्प्लिकेट जातलें। हांव मोरेकच पळोवच्यार पडलों। दोळ्यांनी दुकां उमाळून आयलीं तरी म्हजीं बोगणां धामून दवरून हांवें ताका धैर्य दिलें। दाक्तेरान दिल्ल्या फॉर्मार तुरंत ऑपरेशन करूंक मोरेन कूडले सही केली। हें गणित म्हाका म्हज्या ल्हानपणार घडिल्ल्या गणिताचो उडास जिवो करच्यांत जागृत जालें। आज विज्ञान कितल्या मुखार पावलां न्हय। शिकाप, दाक्तेर, दुडू, साधनांचो अभाव आशिल्ल्या त्या काळार हळ्ळेसो लोक असल्या सियामीस बाळांक अंतुकुरीस भूत सैतान जल्मला म्हूण लगड काडटले न्हय।
तेदना शिकपी लोक सैतान अंतुक्रिस म्हणजे अँटी क्रायस्ट भूत म्हूण असल्या निर्भागी बाळकांक जल्मतेस वाऱ्यारस वाडटा आनी सर्वांक नाश करता म्हणली ना समजणी आनी भिरांत मोतीन घेवन तांचो जीव काडटले. ही तांची सूख हांव नेणा. पूण आज लोकांची मनस्थिती चिंताप जाणवाई शिकपा वरवीं बदल्ल्या आनी वैज्ञानीक मट्ट अभिवृद्धेक पावलां. साध्य नातिल्लें आज ह्या वरवीं साध्य जालां. आतां ऑपरेशनाद्वारे सियामीस अपंग ह्या सडीत विश्वे आशिल्ल्यांक रुपांतर करतात. पूण विज्ञान शिकाप जाणवाय नातिल्ल्या त्या काळार असल्या मासूम भुरग्यांची खुनीस सलिसायेची वाट जाल्ली. भोव 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 पेटो जोरान भोंकूंक लागलो. जेवन मांद्रेर न्हिदोन पडल्या म्हाकाय सटक करून जाग जाली. तूं न्हिदे पुता, वैजीनेक आपोवन व्हरूंक जोना मायला म्हणाली म्हजी माई पानपोड सापता सापता. त्या राती 8:30 वरार सुमार 2 मैलां पयस तावन बोटां कुमेरींतलो जोना सूड घेवन वैजीनेक आपोवन व्हरूंक आयिल्लो. जोनाची पतीण सिसिलाक दुवाळे सुरू जाल्ले खंय. सिसिलाचो हो 3रो बाळंतेर. जेवण करून पानपोड खावंक बसल्ली वैजीण जोनाक पळोवन उठली आनी सुनेक उलो मारून आपणाचें भरुल्लें पोतें हाडूंक फर्माय लागली. सुनेन पोतें हातीन दिल्लेंच तें घेवन वांडो शिरकावन तयार जाली. ओगेस बस पेट्या म्हूण बोंगच्या पेट्याक जोर करून ती चल जोना या म्हूण जोनाच्या फाटल्यान सरली गांवच्या आनी एका भुरग्याक संवसार दाखोवंक. म्हज्या भुरग्यापणालो कांय 1960 इसवेचो काळ तो. तेदना गांवांनी हॉस्पिटलां आनी दाक्तेर भोव उणे आसले. उणे आसले म्हणच्या की नातिल्लेच म्हळ्यार कांय बादाक ना. आनी तें आसल्यारय कांय शहरांनी मात्र, तेंय कोडयाळांत. कोडयाळ शेर आमकां 22 मैलां दूर आसलें. गांवची पेट आमकां सुमार 1.5 मैलां पयस. आमच्या गांवच्या त्या ल्हान हळ्ळेंत लोक सगळो कृशी करून दीस सारसो. गादे बेट कुमेर पाड आसल्या जाग्यांनी कृशी करून दिसा पुरतें जोडून पोट भरसो मिनाती लोक. स्वताचो जागो आशिल्ले आपआपल्या जाग्यांनी गळटले तर आनी थोडे स्वताचो जागो नातिल्ले कुलीचें काम करताले. सर धर्माचो लोक माया मोगान आनी एकवटान जियेतालो. गांवच्या गुरवार आशिल्ल्या बायलांक बाळंतीपणाक पयशिल्ल्या शेराक वचोंक जायनातलें आनी तितली सुविधाय तेदना नातिल्ली. खारां नातिल्लींच. बसां दिसाक 3-4 आशिल्लीं. आशिल्ली म्हळ्यार आंद्रामाची बैलागाडी मात्र. पूण रातीच्या वेळार कोणायकी आस्पत्रेक व्हरूंक गरज पडली तरी कसलीच सवलत नातिल्ली. लोक दुबळो जाल्ल्यान त्या हळ्ळेंत मात्र न्ही, लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या हळ्ळेक एकच आया आनी मेडीबाई त्या पेंटेंत आशिल्ली. पेंटेंत आशिल्ल्या सरकारी भलायके विभागाच्या ल्हानशा क्लिनिकांत ती दिसाक चिकित्सा करतली तर रातीक त्याच क्लिनिका फाटल्यान आपल्या कुटुंबा संगी रावतली. हळ्ळेंच्या लोकांच्या भलायके गरजांनी ती पावतली मात्र न्ही, स्त्रियांचो बाळंतेर काडटली. जाल्यारय लोकांक तिचेर भरवसो उणो आनी तिणें सांगिल्लेंच सारकें म्हणल्या बरी वर्तन करतली जाल्ल्यान लोक तिका नापसंद करतालो. दुसऱ्यान तें सरकारी क्लिनीक जाल्ल्यान हळ्ळेच्या लोकांतय तिची अलक्ष्या उठोवन दिसताली. पूण त्या गांवांत वैजीण म्हूण वळखोवची, घरांनी वचून बाळंतेर काडची, लोकमोगाळ स्त्री म्हळ्यार ही म्हज्या शेजारा आसची वैजीण नतलबाई.
आमच्या घरा कुशीन तिचें घर. म्हजी मावशी ती. प्राय कांय 60 आनी 5 जातीत कोण ना, पूण कुडीन चुरूक आनी सुडसुडी. तिका वैजीण म्हणूनच लोक वळखतालो. तिचें खरें नांव कोणीय काडिनातलो. लोक तिका वैजीण बाई, वैजीण मामी, वैजीण मावशी, वैजीण व्हडली माई आनी विविध नांवांनी वळखताले. म्हजी प्राय तेदना कांय 12 वर्सां जातीत. म्हजी माय सांगतली, म्हाकाच न्ही, शेजारच्या तशें आसपासच्या चड भुरग्यांक हो संवसार दाखयल्लो तिणेंच म्हूण. तिचो नातू आनी नात आमचे सांगाताच इस्कालाक येतालीं वेतालीं. वैजिणेच्या नांवान तांकां बरीच मर्याद मेळटली जावं इस्कालांत ह्या गांवांत. आमचे लागीं वळख नातले बरी करून उलयनातलीं गांवची मनशां सयत तांचे लागीं सळावळीन उलयतालीं. गुरवार बायलांक बाळांत करच्यांत वैजिणेचो उखल्लेलो हात तर हेर ल्हान ल्हान पिडेंक सयत सडावत जावन बायलांक भाजीपाल्यांचे वखद दिवन बोरी करताली. वैज नातल्या त्या गांवांत लोकांक तीस आपतकालीन वैज. गांवचो लोक गरजेची जीवदातार म्हूण तिका मानतले. दिसाची ती केन्नाय घरा आसनातली. घरचे राटावळींत ती मेतेर जायनातली. घर सांबाळूंक तिका अपुरबायेची सून आशिल्ली. पयशिले तिका रातीक जावं दिसाक जावं घरा येवन आपोवन व्हरताले. केदींच ती ना म्हूण कोणाक इन्कार करिनातली. तरी हर एकल्याकडे ती तांच्या तांच्या माट्टा प्रमाणे वेव्हारा प्रमाणे वागतली. ग्रेस्त थोडे तिका दुडू आनी काणिको दिताले. थोड्यां संगी सिगरेटी ओडटली आनी कोणें बिडी या पान दिलें तरी ना म्हणनातली. तितलीच धैर्यादिकी ती जावन आसली. कोणेय सायकलार या मोटार बायकार बसोवन व्हेल्यारी ती तयार. तिच्या पुरसोते वेळार आमी सर कुशीचीं भुरगीं तिच्या समोर जमतल्यांव तिच्यो काणयो आयकूंक. ती आमकां आपली पानपड खाता आसता तिचे लागीं आशिल्ल्यो वखदाच्यो वस्तू आनी त्यो वस्तू तिणें आपणायल्लो विशय आनी ताचे गूण विचित्र आनी भयानक नमुन्याचो सैतान ह्या अंतुकरी जल्मल्लो विशय आनी इतर भोव आतुरायेच्यो काणयो सांगतना आमी कान नीट करून आयकून बसतल्यांव. पूण आमच्याच गांवांत घडली ही गजाल तिचे तावन हांवें जावं शेजारी भुरग्यांनी जावं आयकल्ली ना. पूण म्हज्या आनान हे एक घडीत सविस्तार सांगिल्लो उगडास म्हाका कांतोंक लागलो. आमच्याच गांवांत सुमार 1.5 मैलां पयस बोटा कुमेरींत 4 कुटुंबां जियेतालीं. तातूंत 2 क्रिस्तांव तर आनी 2 बोटांचीं. तेणेचे सडावत जाग्यांचे मालीक बोट जावन आशिल्ल्यान त्या जाग्याक बोटा कुमेर म्हूण नांव पडिल्लें खंय. आमची भास कोंकणी तर ती कन्नडा उलयतलीं. ती ग्रेस्त कुटुंबाची सुमार गादे आनी कुमेरी आशिल्लीं धनिया. पूण ती हुटवळ ह्या मिनात करची मनशां न्हय. त्या लागून तांचे गादे क्रिस्तांवची गळटलीं आनी तांणी तय केल्ली गेण दितलीं. तांचे मदें बरी सळावळ नातली. उंच नीज म्हणलो भेदभाव आशिल्ल्यान तरी एकामेकाक गरजेक पावतालीं. वैजिणेक आपोवन व्हेल्ल्या दुसऱ्या दिसा सांजेर म्हज्या आनाक जॉना गाडांगाक वेच्या वाटेर भेटल्लो. चलतां चलतां जॉना लागीं आनान सवाल केल्लें, आरे जॉना, कितें जालें? चेरको गी चेडू? तोंड ल्हान करून ताणें जवाब दिल्ली खंय, कितें सांगू वल्ली आबा, म्हजें नशीब. देवान सामकां वांचयलें. अंतुकुरीस भूत सैतान जल्मल्लो. वांचल्यार तो वाऱ्यारच वाडता खंय. म्हजें नशीब कसलें म्हणचें देवानच राखलें.
2 मांडे आनी 4 हात, पळोवंकू विद्रूप. वैजिणेन ऐन वखदां ताका लगड काडून पुरून सोडलो. ना तर कसलें अनाहूत आमकां राखनासलें म्हणून देवूच जाणा. म्हणून तोंड पुसून स्वास सोडून मुंदारसून सांगूंक लागलो. आदल्या रातीक वैजिणेक घरा हाडून येताना कुशीच्या घरची बोटीन राघुभटाची बायल जानकी आमगेर भितर रिगल्ली. सिसिलाक दुवाळे लागतना तिस्स कुमो करूंक आयिल्ली, कित्याक आमकां लागशिल्ली शेजारी म्हळ्यार तिस्स. जानकी बोटीन सिसिलाक सिसिलबाई म्हूण आपयताली. थोड्या वर्सां येवशेन तावन सिसिल आनी जानकी मित्रीण जाल्ली. हातून जानकी सस्सू स्वार्थ आसा. तो सांगून वेतालो. बोटां ब्राह्मण जातीची जाल्ल्यान क्रिस्तांवां तावन इल्ले पयस रावनूच कसलोय वेव्हार जावं उलोवणें जावं करतालीं, कित्याक तीं शाकाहारी आनी किरिस्तांवां आमी मांस खावचीं. पूण त्या सुत्तुरांत लागशिल्लें घर म्हळ्यार आमचें आनी राघुभटाचें जाल्ल्यान आसा एक जानकीक दुसरो आसरो नातुल्लो. ती लग्न जावन येताना आपल्या घरा लागसार जानकीच्या समाज संप्रायाची स्त्री म्हळ्यार सिसिल, आनी तशेंच आमी तांचीं व्हंकलां जाल्ल्यान तांकां आमचेर हक्की आशिल्लें. दोनी घराण्यांनी गोरवां पोसतालें हांव. जेन्ना आमगेर दूद मेळना तेन्ना जानकी घर तावन, आनी जेन्ना तांगेर दूद मेळना तेन्ना आमगेर तावन आदली बदली करतालीं. राघुभटाक काजर जावन जानकी राघुगर मेट दवरलेले वखदां तावन सिसिलान जानकी बोटणीक सांगात दिल्लो हर एका संगतींनी. गोरवांक तण, आर्कांज बेंडूंक, सोप काडूंक, खोलयो आरोन कुर्किलान भरून माथ्याक उखलूंक शिकयलेलें सिसिलान. कोणाच्यो खबरो गजाली सांगूंक, गप्पे मारूंक सिसिल तिका जाय आसलें. दीस वेता वेता जानकी आनी सिसिलाची मित्रता वाडल्ली. बोटणीच्या बाळंतेल्या वेळार सिसिलान कुमोग केल्ली. तिचे दोनी बाळंतेर काडूंकी वैजिणेक आपयल्लें. वैजीण क्रिस्तांव तरी बाळंतेर काडूंक तांकां दुसरो उपाव नातलो, कित्याक राघुभटाचें घराणें तितलें दुडवादीक ग्रेस्त न्हय आसलें. त्या वरवीं हेर भटां प्रास तांचो स्वभाव साल बरी आसून दुसऱ्यां सारकें घमंडी नातलें. शिवाय जानकी बोटीन सिसिलाक मानतली. सिसिलाचो हो तिसरो बाळंतेर. पयल्या चेडवा उपरांत 2 वर्सांनी चेरको जाल्लो. ह्या फावटी सिसिलाक पोट दूख विपरीत आशिल्ली. सिसिलाचें पोट सडीत व्हड म्हणल्या बरी दिसतालें. तशें जावन वैजिणेकी दुबाव, कांय जवळीं भुरगीं आसात गाय म्हणलो. वैजीण सिसिलाचो बाळंतेर करूंक हर प्रयत्न करून आशिल्ली. रात मोद्यान जाली तरी सिसिलाक पोटान दूख उणी जायनातली. जानकी सिसिलाचे कुशीक रावून बुजावण दिवन ताचें पोट पोशेताली. सिसिलाक दूख वाडतना जानकीक समजल्लें जायजे. क्षणान वैजिणेक तिणें उलो दिलो. भायर वैजिणेन येदोळस सर तयारी करून जाल्ली. जानकीच्या उल्याक पाळो दिवन वैजिणेन सिसिलाचें पोट पुसून चिक्के जोरान बोळ घालूंक इशारो केलो. वैजीण आतां भुरगें भायर ओडूंक प्रयत्न करतना भुरग्या थंय कठीण ऊण आसात तें कळीत जाल्लें. पूण जानकी बोटणी मुखार कितेंच करूंक जावचें ना म्हणून जानकीक कशें तरी करून घरा धाडूंक जाय. ती आसल्यार कितेंच करूंक जावचें ना म्हूण संदर्भ सोदून आसली. आनी तेदनाच जानकी, तुज्या घरा धव्या उस्तुराचो कुडको आसा तर हाडून ये म्हणाली. जानकी आत्तां हाडून येता बाये म्हूण सरली. वैजीण आतां आनीकी चुरूक जाली. कशें तरी करून भुरग्याक भायर तिणें काडलें. सिसिल दुखीन उळुळतालें.
घामान बुडुल्लें तरी भुरगें भायर पडतस आपलो स्वास सोडून दोळे धांपून देवाक अर्घा म्हणलें. पूण भुरगें भायर पडतना ताच्या रडण्याचो आवाज ताका आयकलो ना. तुका अंतकुरीस जाला सिसिला. ताका वाडोवंक सोडल्यार बारीस वायट घडोवंक आसा. आतांच ताका मारून पुरूंक जाय. ती जानकी बोटीन हांगा पावच्या पयलें काम तिरसी जाय. सिसील दुकानी उमाळून भुरग्याक सोयता तर 4 हात आनी 2 तकल्यो आशिल्लें सैतानाच्या रुपण्या सारकें त्या रक्ताच्या आवारा मदें विद्रूप ताका दिसलें. ना देवा तुंच राख म्हूण किंकराट मारतना भायर बशिल्लें हांवें भितर धांव मारली. कितें जालें सिसील म्हणटना वैजिणेन सांगून सोडलें. जोना तुका वायट राखण आसा. तुका अंतकुरी जल्मला. सैतान भूत जाला. ताचें अंत केलां. कूडले व्हरून पाटी नाणयेच्या सुत्तुरांत पोंड काडून पुरून सोड. जानकी पाटी पावच्या पयलें. चड गळाय करिनाका. कोणाकच खबर कळोंक नजो. जॉनाक गडगडो मारिल्लो भास जालो. बेगीन कर. ती जानकी हांगा पावच्या पयलें. तिका हांव सांबाळटां. जॉना तक्षण वैजिणेन वस्तुरान गुटली करून दिल्ल्या विद्रूप आकाराक पळोवन थाटाकलो. खामच्या हातांनी ताका घेवन सरार घेवन घरा फाटल्यान आसच्या नाणयेच्या तेवशी मेटां काडी लागलो उद्गार सोडून. देवा तुंच पाव. भुरगें कसलें सिसिला. चेरकोवे कोणा सारको दिसता. जानकी धवो वस्तुरा कुडको हाडून वैजिणेच्या हातान दिवन कुतुहलान विचारी. सिसिलाक आपल्या भुरग्याक पळोवंक देवान फावो केलें ना जानकी. भुरगें भायर पडटनाच मरण पावुल्लें. अशें जावन भायर काडूंक कश्ट जाले आनी सिसिलाक ह्या संकश्टांतलें देवानच राखलें म्हूण वैजिणेन मदेंच दाय घाली. इतल्यार कुशीन न्हिदून आशिल्लें सिसील रडोन एक हात पोटाक दुसरो हात तोंडाक धरून सुस्कारचें पळोवन जानकी ताका बुजावण सांगूंक लागीं सरली. देवाची कुशी सिसील बाये. रामानच तुका राखलें. तुजी भलायकी सांबाळ बाये म्हूण रामाक हात जोडून सिसिलाक पोशेवंक लागली की तेंच दुबाव करिनासता. वैजीण मोतींत चिंताली. जर जानकी हांगाच आसली तर गणपतीच्या स्वरुपाचो पूत जाला म्हूण आरती करून पुजा करती कोण ना. आपले हात जानकीन हाडल्या वस्तुराक पुसीत असलें घडीत कितें म्हाका पयलें पोवटिंगी म्हूण लांब उस्वास घेवन हांसात भायर आयली. देव बरें करूं.